जॉब स्कॅमा भितर फोण्या जी लुकआउट नोटीस काडलेली म्हणजे जो टिचर योगेश विनय कुंकळकर आणि जे जॉब दिता म्हणून पयशे घेतलेले आनी हेच्या विरुद्ध संगम बांदोडकर हांणी कंप्लेंट दिल्ली की ताची चलयेक जॉब दिता म्हणून 12.5 लाख रुपया मागलेले म्हणून आणि जवळ जवळ 1,25,00,000 हाचे सगळे जॉबाचे स्कॅम त्या स्कॅमा भितर योगेश हेका अटक केल्ली आणि तेच्या उपरांत हेणे जे कोणाक बायल मनशेक पयशे दिल्ले तिका लुकआउट नोटीस काडिल्ली फोंड्या पुलिसांनी तिका आमकां अशें कळोन येयला की तिचें नांव जावन आसा श्रुती प्रभुगांवकर ही रावता परवरीची. सो आतां पर्यंत जवळ जवळ 5 महिला ह्या जॉब स्कॅमा भितर अडकल्ली आसा. आतां ह्या श्रुती कडेन ज्या ज्या लोकांनी कॉन्टेक्ट केला जावं पयशे घेतले जॉबाक लागून आनी कितें केसी आहा त्यो जे पोलीस चौकशी करतात तेज्या उपरांतूच आमकां कळोन येतलें. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.